पळयात काल तांच्या उत्तर गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट कमिटीन जे आरोप केल्यात पक्षाचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय तशेंच कार्याध्यक्ष बाब किरण खानोलकराचेर हाजो आमी निशेध करतात. खरें म्हणल्यार ते काल जे बसयल्यात थंय हे सगळे गणसाचे बैल, हे बैलांक आत्माराम बोरकार रोडा वयल्यान बरोवन दितात. काल तूं ते पळय प्रेस कॉन्फरन्साक कागद अशे कोण वाचताले, म्हणजे कोण तरी पणजे ऑफिसांतल्यान बरोवन धाडटा आनी मागीर आमच्या अध्यक्षाचेर आनी कार्याध्यक्षाचेर टिका करप, हे थंय काल तांच्यांनी काम केल्लें आसा. आमचो कार्याध्यक्ष बाब किरण खानोलकर पक्ष जॉइन जावच्या पयलीं तांचे बरोबर आशिल्लो, तांचो आमदार आशिल्लो, ताका आपोवन तांच्यांनी 12 टिकेट दिल्ली कारण हांचे कडेन उमेदवारूच नाशिल्लो थिवी मतदारसंघात. आनी आतां आमचो कार्याध्यक्ष करप्ट, कार्याध्यक्षाचे पर्सनल एलिगेशनां करप, ताच्या धंद्याचेर एलिगेशनां करप, ताचे मोरल सारकें ना म्हणप, हें हांकां सोबना. हांकां याद करून दिता मे 14, 2019 पळयात ही हेडलायन, सेक्युरिटी ऑफ विमेन ऑफ इन पंजीम वूड बी एट रिस्क इफ मोन्सरात विन, सेज कोण? भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा. त्या भायर हांगा एक मुख्यमंत्र्याचो व्हिडिओ आसा, तातूंत तो इतलो घाण पद्दतीन उलयता बाबुशाचेर की आमच्या आवय आनी भयणींनी म्हणटा पणजेन सांबाळून भोवूंक जाय. मागीर त्याच बाबुशाक तो 2 म्हयन्यांनी व्यंग मारता. म्हणजे कितें, मोदीन तुमकां कितें गंगा जल धाडून दिलें? ज्या पर्यंत किरण तुमच्या बरोबर आशिल्लो आमचो कार्याध्यक्ष, त्या पर्यंत तो सारको नितळ निवळ, आनी आतां तो करप, आतां तो फुटींग. म्हणजे तुमी कितें गंगेचें उदक हाडलें आनी तांचेर हें करून तुमी भितर घेवप, आनी द मोमेंट तुमी भायर सरलो तुमच्या कडल्यान तो मनीस करप्ट जाता. हाचेर आत्मचिंतन करपाची गरज आहा बीजेपीन की लोक कित्याक सोडपाक लागले म्हणून. पक्षाच्या अध्यक्षान बाब विजय सरदेसायान सांगिल्ल्या भशेन किरणा कडल्यान फक्त ही सुरवात. येणाऱ्या दिसांत तुमी पळयतले कशे तरेन गोवा फॉरवर्ड पक्ष बाब विजय सरदेसायाच्या आनी किरणाच्या नेतृत्वा सकयल घट जातलो आनी गोंयच्या प्रत्येक कानकोपऱ्या पर्यंत आमी पावतले. आनी काल जे बसल्यात खरें म्हणल्यार तांकां रिएक्टूच करप न्ही. आतां तुमी विचारला म्हणून हांव सांगता, कारण ते बसल्यात हे बैल, ते बैल स्वताची मेंदू ना, आनी तो एकटो कोण उलयता तातूंत आशिल्लो कोण तरी, आतां वळखना ताका हांव, तो म्हणटा विजय सरदेसाय फटींग. अरे विजय सरदेसाय फटींग आशिल्लो जाल्यार 17 कित्याक रे भीक मागपाक आयिल्ले? सांगचे आसले मरे तुमी तुमच्या लिडरशिपीक 13 आयल्या सरकार नाका आमकां ओपोजिशनान बसा म्हणून. आशिल्ले कापासतात सांगपाक ना, तेन्ना चोरपाक जाय आशिल्लें आमकां सरकार करून. आशिल्ले कापासतात सांगपाक जाय तुमी स्टेट लिडरशिपीक, तुमकां आतां कोणी बरोवन दिता पळय पावती काडून ते उलया म्हणून, तांकां तुमी सांगपाक जाय आशिल्ले सरकार करनाकात ओपोजिशनान बसा म्हणून आमी, आमकां 13 दिल्या म्हणून. ना, तेन्ना सरकार करपाक जाय. तेन्ना ते मूस कशे ते सिदादे गोवान घुसपताले सगळे जे काल उलयताले ते थंय. आनी जेन्ना आमची चूक खंय जाली ती अध्यक्षानूय सांगिल्ली आसा की बाब मनोहर पर्रीकाराच्या मरणा नंतर आमी भायर सरूंक जाय आशिल्ले, कारण आमकां खबर नाशिल्लें की हो प्रमोद सावंत जो आहा हो विश्वासघातकी म्हणून, फुटींग म्हणून आसत. कारण ताका अध्यक्षान सांगिल्ल्या भशेन आमच्या बाब विजय सरदेसाय ताका सर भोंवतणी आपल्या कोण हुशार आशिल्ले नाका, ताका इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आसा. आनी ही बाब आमकां स्वता जे गव्हर्नर गेले हांगच्यान सत्यपाल मलीक ताणें सांगिल्ली आसा इसको इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हे म्हणून. आनी ते आतां दिसता न्ही एडमिनिस्ट्रेशन कशे तरेन चल्लां हें तुमकां पत्रकारांकूय खबर आसा. आनी हे जे काल बैल जे उलयतात हांकां कळपाक जाय की तांचे 5 वयर सुद्दां सीट येवचे ना. 5 मॅक्झिमम टू वर्स्ट केस 6 to 7 तांची ही परिस्थिती जावपाची आसा. तरी लज नाशिल्ले भोंवताले सरकार करपाक, हें तूं बरोवन घे आज, हाजे फोडून ताजे फोडून कर, ट्राय करता ते. सो उलोवच्या पयलीं चिंतपाक जाय. खबर आसा तुमचे कडेन गंगेचें उदक आहा म्हणून, तूं दवरला बरें भरण्यांनी भरून बीजेपीच्या पणजे ऑफिसान, की पक्षान जर घेतलें ताका शुद्धीकरण करप
आणि तो मुमेंट तो मनीस गेलो भायर की ताका करप म्हणून. आणि पक्षाचे अध्यक्ष आणि कार्याध्यक्ष उलयल्यार आमी खपून घेवचे नात. आसनोराची मिटींग जाल्या ही फक्त ट्रेलर. येणाऱ्या दिसान खंय खंय मिटिंगो जातल्यो आनी मागीर फोन मारतात फाटल्यातल्यान ऑफिसरांक परमिशनां दिनाकात. म्हणजे ह्या नीच लेवलाचेर हे वतात. नीच लेवलाचेर ऑफिसरांक फोन मारतात कशें परमिशन दिले. अरे इट इज अ फंडामेंटल रायट टू होल्ड अ मिटींग. इट इज अ फंडामेंटल रायट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड मिटिंग्स अँड कन्वे द मेसेज टू द पीपल. थंय पाड घालप. कोणे एक मनशान सांगचे फातोर्डा मतदारसंघान ह्याच भारतीय जनता पक्षा कार्यक्रम की विजयान जेन्ना मंत्री आशिल्लो किंवा डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आशिल्लो खंयच्या देगा तांच्या कार्यकर्त्याक हात लायलो किंवा कोणाक हें केला म्हणून केन्नाच ना. जे आमचे दारार आयले केन्नाच आमी पक्ष पळोवना. विजय सरकारान केन्ना पक्ष पळोवना. कामां गेल्या. दॅट इज वॉट स्टेटमॅनशीप इज. आनी आज जे बैल उलयतात कोणा कोणाक बसयल्यात निलखंठाक विचारूंक सोदता. आज ताजे बरोबर तो बसून विजयाक फोटींग म्हणटा. जेन्ना येवन 2012 ते 17 विजय सरदेसाय कडेन लाडली लक्ष्मी गृह आधाराचे फॉर्मां सायन मारून व्हरतालो तेन्ना तुमकां खबर नासलें विजय फोटींग म्हणून. तेन्ना फोटिंगाची सायन घेवपाक कितें येतालो तुमी. सो हातून आमचो कॅरेक्टर आमचो मोरल रिफ्लेक्ट जाता. आनी कापास जाल्यार निलखंठानूय सांगचे भायर येवन जो प्रायव्हेट उलयता पळय लोकांकडे की व्हडली चूक जाली आपल्याक फटयलो मंत्री करता म्हणून व्हेलो हे ताणें फाटल्यान उलोवचें न्ही. हे पत्रकारांक सांगूंक जाय. गोंयच्या जनतेक सांगपाक जाय. आनी मागीर काल कोण तरी सांगता म्हणून बरोवन दिता म्हणून थंय बसप आनी उलोवप हें निलखंठाकूय सोबना. सो हाजेर विचार करचो. पक्षाचे अध्यक्ष किंवा आमचे कार्याध्यक्षाचे किंवा आमचे खंयच्याय आमदाराचेर किंवा लिडराचेर जर उलयले जाल्यार आमी खपून घेवचे ना. आमी समर्थ आसात ताका उत्तर दिवपाक. बीजेपी वटेच्यान फक्त स्टेटमेंटूच चालू आहा एलिगेशन करपी काय आनी कितें मशिनरी यूज जाता तुमच्या लिडरांक. सगळे खूब तरेन करतात ते पण आमी सगळ्याक तयार आसात. हे हांकां आमी भिनात. आमी दुसऱ्या पक्षा भशेन न्ही. हांकां आमी भीक घालनात. जेन्ना लेबर गेट स्कॅम काडले तेन्नाय खूब आमचेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न जालो. तांकां दिसता आसलें की आमी दुसऱ्या पक्षा भशेन हांचे कडेन फिक्स जाता म्हणून. आमी फिक्स जायनात. आनी तो तडेक लायलो आमी प्रश्न. आनी परचे तुका सांगता आसनोरा मिटिंगाच्या इतल्या लेवलाचेर गेले की आयतारच्यान तांणी परमिशन मेळूंक जायना आमकां. आनी परमिशन मेळटकच एज पर MHA गायडलायन 200 अलाउड आसा अपर लिमीट. ऑक्टोबर 15 तारीख जी आउट जाल्या ती आउट MHA गायडलायन. म्हाका फोन करून सांगतात प्लीज 99 खुर्च्योच लाय. हांवें विचारला कितें चायनीज मार्केट रे ते काय म्हणून ऑफिसर ना वयल्यान फोन येता. हांवें वयल्यान कोण ना समजून घे सर. अरे हांवें म्हणल्यार तूं विड्रॉ कर परमिशन विड्रॉ कर. आमी मिटींग घेवपाक समर्थ आसा. सो हातून हे तरेन जे बिहेवियर करूंक लागल्यात हातून स्पश्ट जाता की हे भिल्यात. यानी असल फुटींग आनी हांचो अंत निश्चित आसा. हांव परत एकदां सांगता हांची एक्सपायरी डेट काबार जाल्या. प्रोडक्टाक आसता न्ही खंयचो एक प्रोडक्टाक एक एक्सपायरी डेट आसा. तसो प्रमोद सावंत सरकाराचो एक्सपायरी डेट फुडल्या डिसेंबरान सोंपता आनी तो प्रोडक्ट कोण घेवचो ना. जेन्ना दारांनी वतले हांकां धांवडावन घालतले लोक. आनी आमीच न्ही लोकूच न्ही हांचे स्वताचे कार्यकर्ते हांचे बरोबर आसचे ना हे तुमकां येणाऱ्या दिसान कळूंक लागतले. ज्या तरेन प्रवेशां जावपाचे आमच्या पक्षान थोड्या दिसांनी हातून तुमकां कळून येतले. थँक्यू.